आज हांव इगर्जी गेल्ली ती आसा पळय जिल्ली बाय कुमसार गेल्या कुमसार जावन कांय ना 5 मिनटां जावनात भायर येवन ती आनी कडेन कोपरो उलोवंक सुरू केलेंच हांवें इल्लें म्हणी गॅप दिना काय हांव एक दीस आसूं म्हणी गॅप दिता पाताक वा कुमसार एक रिवाज आनी संप्रदाय थंयसर ओ पाद्रा बसला गे आं जायता म्हाका कुमसार जायनासतना 1-2 वर्सां जालीं वचून कुमसार जाया कांय तयाराय ना कांय पाश्चाताप ना कितेंच ना आनी केदो लागी पयल्या कुंभारा वेळार शिकिल्लें आनी त्या वेळार टिचरीन सांगलें तिंत पातकां 60 वर्सांचेर 70 वर्सांचेर तिंच सांगचें जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयच्या वांजेला वयर नियाळ दिवंक हांव आशेतां आयच्या वांजेलांत एक जेवणाचो संभ्रम आनी कोणागेर जेवण कोणागेर फारिजेव सिमांकर जेजूक एक ल्हान गजाल न्ही कित्याक म्हळ्यार त्या काळार जेजूच्या काळार फारिजेवांक आनी जेजूक कांय तितलें बरें ताळ पडनातलें फारिजेवांनी चिंतचें आसलें की आमचो आनी त्या जेजूचो संबंद सोरोप आनी मुंगूस आसल्या बरी कित्याक म्हळ्यार ह्या फारिजावांचें कपट जिवीत आपुणूच भाग्यवंत उरलीं पुरा पातकी अशें भायल्या देखीचें जिवीत तें रुबावाचें जिवीत म्हूण सांगयत तें मुलाज नासतना केंडून धिक्कार करन तांकां खंडन केल्लो एकलो व्यक्ती आसलो जाल्यार तो जेजू मात्र परगट पब्लीक तो कोणाक भियेनातलो ता देखून फारिजेव सगळे ताका खांटाळटले म्हणच्या की भोवशा ते चड ताका भियेतले ताच्या लागीं येवंकूच दिल्ले भियेतले आनी असल्या मनशाक ताका फारिजेवान आपणाच्या घरा जेवणाक आपोवचें तें कांय तितलें सुलाब्याची गजाल न्ही आतां जेजूक कोणागेर वचूंक ताका कांय प्रॉब्लेम नासलें जेजू केवल नडते मात्र पाताक मात्र द्वेशितलो पातक्यांक न्ही व्यक्तींक न्ही त्या देखून तो फारिजेव जावं शास्त्री जावं ग्रेस्त जावं दुबळो जावं ताका कांय फरक पडनातलें ताका सकडी जाय तातूंत सगळ्यांक वयतलो तशें जेजू कित्याक गेलो म्हणचे सवाल तितलें आमी विचारची कांय गरज ना पूण फारिजेवान कित्याक आपयलें म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाय कित्याक आपयलें जावं पुरो ताणें कसलें कारण आसत जेजू वयल्या मोगान गी ताच्या वयल्या गौरवान गी म्हाका तशें भोगना कित्याक म्हळ्यार उपरांत त्या विशयांत जेजू सांगता म्हाका भोगता जर ताणें जेजूक ताच्या घरा आपयलां जाल्यार हाका एक कारण जेजू त्या वेळार एक सेलिब्रिटी प्रवादी आनी 4 लोक ताका मानतलो आनी ताच्या बोवारी ताची शिकोवण आयकूंक हजारांनी लोक जमतलो अशें एक तो सेलिब्रिटी जावन आसलो आनी असले एका सेलिब्रिटी मनशाक घरा हाडल्यार म्हजी इल्ली प्रतिश्ठा इल्ली सडटा आजकाल आमी साबार फावटी पळयता आमच्या फंक्शनाक कितें व्हडल्या मनशांक आपोवची एक रिवाज आसा म्हळ्यार ताका इल्ले पयशे दिल्यार तो येता ताका ताचे पयशे मेळटात आमकां इल्लें ताच्या मुखांत इल्लो गौरव मेळटा एका रितीची सुखी प्रतिश्ठा 4 जाणां दाखोवंक आनी ताचेच फारिजेव त्या दीस तो जेजू मात्र न्ही उरले फारिजेव मस्त आसले घरा तांकांय दाखोवंक पळय तुमी भियेतात पूण हांव भियेना म्हाका न्ही म्हजो जेजूचो संबंद तिका बरो आसा म्हणून अशें दाखोवंक आमी म्हणटा मिशो वळोवंक म्हणून अशें जावंकी पुरो आमी अशें चिंतयेत पूण हें ताच्या रुबावा खातीर ताच्या व्हडपणा खातीर म्हणून ताणें आपयलें म्हणून स्पश्ट जाता
त्या जेवणा वेळार घडलेले एका अनिरीक्षित घडावळ सगळे आपयलेले आसात जेवणाक बसल्यात आणि ह्या संदर्भार थंयसर एक स्त्री तिका कोणें सापोवंक ना आनी खंडीत जावन ती त्या घरांत भितर इगोवंक फावूच न्ही कित्याक तिचें नांव तितलें बरें नासलें शहरांत नांव कित्याक बरें ना कसलें पाताक म्हणून बायबलांत वांजेलांत बरयलेलें ना पूण आमी समजून घेवयेत एक पातकी स्त्री म्हळ्यार कितें कितें तेची व्याप्त भोवशा कांय ती भितर रिगतना तिका पळयल्लेंच थंयसर बसून आसल्यांक थोड्यांक इल्लेशें कावजेनी सुरू जाली कोण ना तांणी कांय तांची तोंडां इल्लीशीं लिपयलीं कोण ना ही येवन हांगा कितें आमची पुरो नांवां पुराय आतां सांगून कितें आमकां लजे घालता गी म्हणून तसलें तिचें जिवीत आशिल्लें आनी तिका थंयसर पळोवन सक्कड गडबडटात सक्कड अजापावतात ही कित्याक हांगासर आयली ही कित्याक हांगासर आयली आनी ती थंयसर येतच सिमांवचें तें पोकळेंपण कितें आसा तें उक्ताडाक पडटा उक्तें जाता आनी हाची विशांत जेजू सांगता सिमांव तुवें कित्याक म्हाका आपयलें हांगासर तुवें आपयले उपरांत म्हाका जर तर म्हज्या मोगान आपयल्लें म्हाका गौरव दिवच्याक तुवें आपयल्लें तर तूं कितें पाळूंक जाय तरी वास्तू पाळटो आसलोय म्हज्या पांयांक उदक वतून स्वागत दितोय आसलोय तो स्वागत असो उमो ती एक रिवाज तो दिवंक आसलो दितोय आसलोय माथ्याक तेल वतोय आसलोय तुवें कांयच करूं नाय पळय ही स्त्री आयल्या घडयेत हांव न्हू तिच्या दुकान दोळ्यांच्या दुकानी म्हजे पांय ती भिजयता मात्र न्ही तिच्या केंसांनी ते दोनूच आसा आनी म्हज्या पांयांचो उमो ती घेवनूच आसा मात्र न्ही मोलादीक चंद्रकांत सुगंध द्रव्य भोवशा तिणें कितें जोडिल्लें सगळें ही सिसली घेवच्याक इतलें मोलादीक तें भोवशा करचिलें आसलेलें आनी तांतून म्हजे पांय ती माखून आसा पूण हांगासर सिमांव ताचें उणेंपण वळखना ताका तें दिसूंकूच दिसना ताचो हंकार आनी रुबाव गर्वूच थंयसर तो मोती भितर झडती करता कोणाची झडती स्त्रियेची झडती कशी जाल्या जेजूची झडती करता ओ कसलो प्रवादी हांवें ताका ओ एक व्हडलो प्रवादी म्हणून हांवें आपयलें पूण ओ कसलो प्रवादी ती ताच्या पांयां लागीं आसची ती स्त्री ती कसल्या कास्ताची म्हणून ताका कळीत ना ओ कसलो प्रवादी आनी जेजू ह्या संदर्भार मेळिल्लो तो अवकाश वगळना आमी जेजूचें जिवीत पळयल्यार तो खंयसर संदर्भ मेळटा तो संदर्भ एक देवाच्या राजा विशांत शिकोवन दिवच्याक उपयोगसिता आनी थंयसर तूं कित्याक झडती करताय हें सांगूंक तो वचना पूण एक मोलादीक शिकोवन सिमांवक थंय आसलेल्यांक आनी आम्हा सर्वांक दिवंक तो एक संदर्भ तो उपयोगसिता थंयसर एक तो ओपार सांगता आनी ओपार आमी आयकली परतान सोडून सांगची गरज ना 500 रुपया म्हणून बरयल्यात 500 रुपया मस्त उणें जाले आतांच्या काळार त्या दाळा ती 500 दिनार म्हळ्यार एका दिसाक 1 दिनार कूल 500 दिनार म्हळ्यार 2 वर्सां लगभग 2 वर्सांची कूल ती लगभग 500 आनी 50 व्हडलो तफावत आसा पूण दोगांचे देणे वा दोगांचे रीण माफी जाता आनी कोण चड मोग करता सहजपणी जाप आसा कोणाचें रीण चड माफी जालां ताका तो चड मोग करता आनी सारकी जाप सिमांव दिता ताका दुसरी वाट नासली ते दिवंकूच जाय आसली आनी अशें थंयसर एक भोव अपुरबाची शिकवण जेजू दिता कोणाची पातकां चड बोगशाल्यांत तो चड मोग करूंक शकता अशें म्हळ्यार देवाचो चड मोग करी जाय जाल्यार आमी चड आनी चड पातकां करी जाय म्हणून अर्थ घे थोडे फावटी अशें आमी समजूंक की साध्य आसा देवाचो चड मोग करी जाय जाल्यार चड पातकां करचीं आनी अशें मागीर वचून बोगसाणें मागचें आनी अशें देवाचो चड मोग केल्ल्या बरी जाता अशें न्ही
इल्लें आमी ह्या विशयान समजून घेवंक प्रयत्न करया. जराळ रितीन सांगचें जाल्यार पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार कितें? संप्या उतरांनी जराळ रितीन सांगचें जाल्यार देवाच्या अपरिमीत मोगाक ताणें आमकां केल्ल्या सर उपकारांक कुरडें जावचें. देवाच्या अपरिमीत मोगाक आनी ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक कुरडें जावचें म्हळ्यार कितें? कितें हांव आसां, कितें म्हजे लागीं आसा, हें सगळें म्हजें. हांवें जोडलें, हांवें काम मरोवन गेल्लें. देव ना, तो आसूं पुरो, एका कोणशार आसूं दी. हांव पयलें, मागीर उपरांत देव. गरजेक आनी मरजेक सर्वस्व न्हय तो. हें पाताक, हें पाताक. आनी असल्यांक असलो अहंकार कोण हांव म्हजें म्हणलें सदांच स्वार्थान जियेतल्यांक पाताक म्हळ्यार तें तेंच्या तें चिंतापस्त ना. पाताक वा कुमसार एक रिवाज आनी संप्रदाय. थंयसर हो पाद्रा बसला गे आं जायता म्हाका कुमसार जायनासतना 1-2 वर्सां जालीं वचून कुमसार जाया. कांय तयाराय ना, कांय पाश्चाताप ना, कितेंच ना. आनी केदां लागीं पयल्या कुमगारा वेळार शिकिल्लें आनी त्या वेळार टिचरीन सांगलें तिंत पातकां 60 वर्सांचेर 70 वर्सांचेर तिंच सांगचें रिवाजाची संप्रदायाची करपाक कितें कुमसार म्हणटात. अशें न्ही. देवा लागचें बोगसाणें मागचें म्हळ्यार आमचें उणेंपण आमची अस्कतकाय वळखुचें. देवा विनें हांव कितेंच न्ही. देवा विनें हांव कितेंच न्ही. सगळें कितें आसा तें देवाचें. तोच म्हजें सर्वस्व. ताचे विनें म्हजें जिवीत ना. हें सत वळखुचें आनी हाका खालतेपण जाय. हाका खालतेपण गरजेचें. जर तर खालतेपण ना देवा मुखार आमकां हें सत वळखूंक जायना. आनी केन्ना आमी हें सत वळखूंक कश्टात हांव तेन्ना त्या देवा लागीं वचून सॉरी म्हणूंक आमकां फुटवाना. जें कितें आमी करता सगळें तें एक संप्रदायाचें जाता. आनी आमचे कुमसार जावन थोड्याच घडयांनी परत्यान आमचें आदलें जिवीत चालू जाता. कांय थोड्या तेंपा आदीं हांव चिंतां खरंच म्हाज्या वेळार कोण एक वॉट्सॅपार विडियो आयिल्लो. मंगळुरियन मम्मी आनी कालिंग आसा, म्हाका समा उडास ना, पूण ताचें कंटेंट उडास आसा. एकली म्हणटा आनी एकल्या फोनार तुमी आयकलें पळयलें तुवें आज हांव इगर्जी गेल्ली ती आसा पळय जिल्लीबाई कुमसारा गेल्या. कुमसार जावन कांय ना 5 मिनटां जावनात भायर येवन ती आनी एकल्या कोपरो उलोवंक सुरू केलेंच. काल इल्लें म्हणी गॅप दिना काय. हांव 1 दिसाचो म्हणी गॅप दिता. हांव 1 दिसाचो म्हणी गॅप दिता. काय तुमी वॉट्सॅप पळयला जावं पुरो. हें आमी सडाव तितलेंत एका दिसाच्या गॅपांत सगळें. कित्याक म्हळ्यार सारकी तयाराय ना, पाश्चाताप ना, बोगसाणें म्हळ्यार कितें, पाताक म्हळ्यार कितें समजोनी ना. त्या दोळा हें सगळें घडटा. पूण ती स्त्री, पातकी स्त्री, ती तिच्या जिवितांत संदर्भाक लागून परिस्थितीक लागून कांय वायट जिणी जियेत आसतली. तिच्या विशयान जर ती करची नाका. पूण कैंगी तिणें जेजून सांगिल्लें शिकोवण आयकल्या वा भोवशा हांव चिंता वेचीक पुताची ओपार जेजून सांगिल्ली तिणें आयकून तिका भोगलें हांवें म्हजें जिवीत बदली जाय. हांवें म्हजें जिवीत बदली जाय. थंयसर देवाच्या मोगा विशयान जेजू केदाळे देवाच्या मोगा विशयान चड सांगतलो. हें आयकून जर तर देव इतलो मोग करता तर त्या मोगा कित्याक हांवें वळख जावंक नजो असलें चिंताप तिणें आटयल्या उपरांत तिका भोगलें. तिची अस्कतकाय, तिचें उणेंपण, हांव कसलें जिवीत जियेता. देवान म्हज्या जिवितांत म्हाका सगळें देणी दिल्यांत तरी हांव ही कित्याक वायट चाल म्हज्या जिवितांत. हांव कित्याक ताका अणउपकारी जावन चलतां. असलीं सवालां विचारल्या उपरांत तिका भोगलें ना. तिका भोगलें हांवें जिवीत बदली जाय. आनी हाका लागून ती सिमोनच्या घरा जेजू आयला म्हूण तिका कळटा आनी ती वेता. आनी थंयसर ती आपणाचो मोग दाखयता. ती आपणाचो मोग दाखयता. पूण सिमोन तो कांय पाताक नासलो मनीस गे ना, पाताक आसलें ताचें थंय. पूण त्या पातकाची वळख नासली.
हंकाराक लागून रुबावाक लागून त्या देखून कांयच ताका तें पडून वचोंक नासलें थंयसर त्या देखून ताका व्हड बॉक्सांनी थंयसर मेळना आनी त्या देखून ताका मोग खरो मोग थंयसर दाखोवंक जायना पूण ही स्त्री मात्र ती स्त्री मात्र चड मोग दाखोवंक शकता पूण हांगासर आनी एक सवाल तिची पातकां केदाळा बोगसालीं केदाळा बोगसालीं तिणें जेजूचे पांय धुल्ल्या त्या दाळागे ते चंद्रकांत सिसलेंत तें सुगंध द्रैवंत मागल्या वेळार गे वा दुखांनी ती ताच्या पांय पडल्या वेळार गे ना केन्ना तिका तिच्या पातकाची वळख मेळटा आनी केन्ना ती निर्धार करता हांव त्या जेजू सरशीन वेतयली तो एक प्रवादी देवाचो मनीस आनी थंयसर म्हजो मोग दाखयतली म्हणून ती निर्धार करता त्या दाळांत ताची तिची पातकां बोगसाल्यांत त्या देखून जेजू कितें म्हणटा कितें म्हणटा हेच्या वांजेलांत तुज्या भावार्थान भावार्थ कसलो भावार्थ म्हळ्यार त्या देवाच्या काकुळतीचेर तिका आसलेलो तो अखंड भरवोसो म्हजी पातकां केदी व्हडली आसूं दी कितल्या रक्तवर्णाची आसल्यार तो देव बोगसूंक तयार हो भरवोसो म्हजें उणेंपण म्हजी अस्कत काय देव पळयना बगार एक नवें जिवीत जिवंक म्हाका म्हजें तें आसचें ती कुर्प म्हजें तें आसचें तें अत्रेक तो पळयता हो भरवोसो हो अखंड भरवोसो हो तिचो भावार्थ तिका त्या देवाचें बोगसाणें दिवयता त्या देखून सिमांवच्या घरा येवच्या पयलेंच तिची पातकां बोगसाल्यांत देव आमचें अंतस्करण काळीज पळयता तें पयलें पळोवचें ताणें उपरांत आमी कितें करता तें त्या देखून आमी कुमसाराक वेच्या पयलेंत आमची पातकां देव बक्षिता जर आमी खरेंपणी आमच्या पातकांची दूख धरता एक बरी तयारी करता कितलें कुमसार जावचें गरजेचें गे तितलेंच वाताच्या गेल्लें सडत म्हूण सांगेत एक बरी तयारी करची कुमसाराक आनी त्या दाळा मात्र आमकां मोग करूंक जाता त्या दाळा मात्र आमची पातकां बोगसातात केन्ना पातकां बोगसातात म्हणजे आमी आमचें उणेंपण वळखून घेता अस्कत काय वळखून घेता तेन्ना मात्र आमकां त्या देवाचो मोग करूंक जाता आनी केन्ना त्या देवाचो मोग करूंक जाता तेन्ना आमच्या भावा भयणीचोय मोग करूंक जाता नाजाल्यार सगळें दिखावट भायलें एक दिसाप मात्र तांतू कांय ना भितर सगळें पोकळपण आज आमी आमकांच विचारूंक जाय खंय आसा हांव सैमाना त्या सिमांव बरी आसा गी फारिजेव सिमांव बरी आसा गी वा ती स्त्री त्या स्त्रिये थंय आसलें स्वातंत्र्य पळया स्वातंत्र्य कसलें स्वातंत्र्य भोवशा पयलें तिका 4 जाणां मुखार येवंक लज दिसताली कोणा मुखार येवंक तिका जायनासलें पूण केन्ना पातकां बोगसाल्यांत म्हणून तिका भोगता त्या घरा व्हडले आसले व्हडले फारिजेव आसले जायते कोणायचें गण्य ना फ्रीडम ऑफ हार्ट हें स्वातंत्र्य कांय गण्य ना जुदेवांच्या रिवाजा प्रमाणे केस उक्ते दवरूंक नात थंयसर पालव घालूंक आसलो उक्ते केसान थंयसर पांय धुवचें ती सुलाब्याची गजाल न्ही आनी तिची कितें जोड आसली सगळ्या जिविताची खर्च करूंक कांय फाटी फुडें पळयना मोलादीक ती सुगंध द्रव्य हाडून येता असो अर्थ कितें बोगसाणें संपूर्ण मेळटा तेन्ना संपूर्ण सुटकाय मेळटा सर तिच्या बंदडेंतली सुटका कोणाकच ती केअर करिना ती येता तिचें काम करता समाधानेन तूं वच समाधानेन ती वेता मुगे चनो मस्तुली सांव आसा कितले आमी अर्थ करून घेता घरा वचून परत्यान कितें हांवें सांगलें नियाळ करा खंडीत समाधानाचें जिवीत जिवंक आमकां तें उपकारतलें